दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक विनोद गंगोळीचो प्रणाम आणि नमस्कार. मोगाच्यानो परत एक फावटी मनादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक हांचे सवे भोव अर्थभरीत संवाद चलोवंक आमकां व्हरतो संतोष आनी अभिमान. फाटल्या सबार आंकड्यांनी तांची वर्ती मोलादीक जाणवाय ताणें आमचे संगी वांटून घेतल्या आनी आज एक विशेष विशयाचेर एक वर्ती जाणवाय दिवंक आनी माहेत दिवंक आमचे संगी आसचे आमचे बागस म्हणयंत. मोगाच्यान आज आमी उलोवंक वेचो विशय वर्तो आनी तो वर्तो जावन आसा. सुम्या तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटांक. सुम्या तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटांक. सुम्याचें उतर आटापता बायबल पवित्र पुस्तकांत. आनी आज पवित्र पुस्तकाचेर एक विशेष संवाद कार्यक्रम चलोवन व्हरूंक आमकां व्हरतो संतोष आनी अभिमान. आनी ह्या कार्यक्रमांत आमचे संगी आसात मनादीक बाप दोतोर प्रतापानंद नाईक. फादर, ह्या भोव आपुरबायेच्या अर्थभरीत कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व वीक्षकाच्या नांवी मोगाचो येवकार आशेता. देव बरें करूं. फादर, येदोळूच हांवें सांगलें देवाचें उतर आमच्या जिविताक उजवाड आनी देवाचें उतर आटापता त्या एका बायबलाचेर. बायबल म्हणून सांगिल्ल्या ह्या शब्दाचो अर्थ कितें? इंग्लिशीन बायबल हें उतर ग्रीक भाशेच्या बिब्लिया उतरांतल्यान आयलां. बिब्लिया म्हणल्यार पुस्तकां, पूण इंग्लिशीन तें एक वचनांत बायबल म्हळ्यार एक पुस्तक म्हणून. मागीर कोंकणींत ताका पवित्र पुस्तक अशें आसा. मराठींत पवित्र शास्त्र म्हणटात. फाटी बायबलच म्हणलें उतर जाला. आतां आमी बायबलच म्हण उतर वापरल्यार कांय ना, कित्याक त्या पुस्तकाचें मूळ नांवच तें. कळ्ळें न्हय वय. आतां नांवा विशीं आमकां कांय व्हडलो वाद घालची गरज ना. आतां बायबल म्हणल्यार कितें तें आमी पयलें समजून घेवंक जाय. आदीं आमच्या घरांनी बांयो आसताल्यो आनी बांयंत उदक आसतालें. पूण थोड्यो बांयो गिमाच्या दिसांनी सुकताल्यो, कित्याक त्या बांयंत झर उणें. कितल्यो त्या बांयक झरी आसात, एक दोन तरी झरी बऱ्यो आसूंक जाय, काय तेन्ना त्या बांयंत उदक काडल्यार आनी थोड्या वेळान तें भरता. बायबल म्हणल्यार आमच्या जिविताची झर, एक बांय. देखून बायबलाक म्हत्व येता. आतां बायबलांत पुस्तक जरी म्हणलें तातूंत एक पुस्तक ना. तातूंत कथोलीक बायबलांत 73 पुस्तकां आसात. बायबलाचे 2 वांटे करता आमी. पोरनो करार आनी नवो करार, वो आदलो करार आनी नवो करार म्हणून. कथोलीक बायबलांत पोरण्या करारांत 40 पुस्तकां आनी नव्या करारांत 20 पुस्तकां अशीं आसात. अशीं 73 पुस्तकां सांगाता घालून तें पवित्र पुस्तक जाता वा बायबल जाता अशें. फादर, तुमी आतां सांगलें बायबलांत सबार पुस्तकां आसात. आतां सगळ्या संवसारार विविध पंगड आसात, विविध वांटे आसात आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत. तातूंत प्रमुख वांटो जावन आसा कथोलीक आनी प्रोटेस्टंट. प्रोटेस्टंट आनी कथोलीक ह्या 2 वांट्यांत बायबलाचें विंगडण कशें चल्लां? पळया, बायबल पयलो एकच 73 पुस्तकां आसलीं, इगर्जेन बांदून घेतलीं आसलीं. पूण जेन्ना 16व्या शेंकड्यांत प्रोटेस्टंट पंगड सुरू जालो मार्टीन लुथरा थावन, तांणी कितें म्हणलें, हिब्रू बायबल. हिब्रू बायबलांत फकत हिब्रू म्हळ्यार जुदेव लोकांचो, तांकां पोरनो करार मात लागता.
आमी मात ते पोरनो करार म्हणजे ते पोरनो करार म्हणनात तांणी म्हणजे हिब्रू बायबल तांतूं आसात ती पुस्तकां मात्र आमी घेता पूण नव्या करारांतली सकट पुस्तकां थंय वाद प्रोटेस्टंट बायबलाक आनी कथोलीक बायबलाक कांय फरक ना 20 आनी 7 आसात नव्या करारांत तांकांय आसा वाद आयलो तो पोरण्या करारांतल्या पुस्तकांचेर 7 पुस्तकां ते तांणी म्हणलें हे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणेनी बरोवंक नात खंयची ती 7 पुस्तकां जुडीत तोबीत बारूक प्रवादाचें पुस्तक तीन जाली मू ताचे उपरांत जाणवायेचें पुस्तक सिराकाचें पुस्तक पयले माकयवेव दुसरें माकयवेव अशीं 7 पुस्तकां आनी मागीर एस्तेर आनी दानियेलाच्या पुस्तकाचे थोडे भाग ते प्रोटेस्टंट मानून गेला कित्याक ते हिब्रू बायबलांत ना देखून ताणें म्हणलें हे पूण ते पयले छापून आयले पळय प्रोटेस्टंट बायबलांत ते कुशीन आसताले आनी ताका ते इंग्लिशीन जाला अपोक्रिफा म्हळ्यार अधिकृत न्ही ओके म्हूण अशें जातलें पूण आतांच्या प्रोटेस्टंट बायबलांत ते नातच ती 7 पुस्तकां नात पूण ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव आसात तांकां आनी आमच्या बायबलांत कांय फरक ना कळ्ळें न्ही तुमकां अशें पूण कथोलिकान धर्म सभेन हें बांदून घेतलां ती 7 पुस्तकांय पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्ली म्हणून आसा पूण जो जागो आमी हांकां दिता उरल्या पुस्तक तितलो तांकां ना शास्त्री दिनात साद्या लोकांक तें कांय कळना कांय फरक पडना पूण ती आसात आनी तातूंत आतां पळय सिराकाचें पुस्तक घेया तातूंत इतले बरें तुमकां जाणवाय मेळटा इतले बरें बूद तो दिता वडिलांक तुवें कसो मान दिवंक जाय कित्याक दिवंक जाय आवोपेन भुरग्यां सवें कशें आसूंक जाय इश्टागत म्हणल्यार कितें खरो इश्ट म्हणजे कोण अशें सकट बरें सारकें प्रॅक्टिकल जाणवाय तुका मेळटा म्हणटच बायबल म्हणल्यार जिविताची एक झर तांतल्यान तुका देवाचें उतर मनशाच्या उतरांतल्यान मेळटा तें बायबल म्हणल्यार तें देवान सांगलें आनी कोणें हांगा बरोवन काडलें तशें ना 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 तें एका मनशांनी बरोवंक ना कितल्या जाणांनी तें बरयलां देखीक आतां पळय आमी इजायास प्रवादाचें पुस्तक म्हणटा आतां आमकां पवित्र पुस्तकाचें जाणारी म्हणटात थंय 3 इजायास प्रवादी आसात ते एकट्यान बरयल्ले न्ही ते एक जाण आसात एके फावटी तें तांणी बरोवंक ना तांच्या नांवान आनी कोणें तरी बरयलां आतां आमी मातेवाचो वांजेल म्हणटा तो जेजूचा पुस्तक मातेवान बरयलो वय ना कोणें तरी ताच्या पाटलावदारान मातेवाच्या बरयलो तशेंच लुकाचो तसोच मार्काचो तसोच जुवांवाचो त्या वेळार ती परंपराच वेगळी आसली पूण देवाच्या कृपेन तांणी तें बरयलें हें आमी भावार्थान बांदून घेता देखून ताका आमी बायबलाक पयलो वयलो जागो आमी दिता पूण प्रोटेस्टंट बायबलाचो आनी कथोलीक बायबलाचो फरक हांवें तुमकां सांगलो फकत 7 पुस्तकां उणें आसात म्हळ्यार तांकां 60 आनी 6 पुस्तकां जातात नव्या करारांत कांय फरक ना 20 आनी 7 थंय 30 आनी 6 जालीं तांकां ओके इतलोच फरक ना जाल्यार आनी कांय ना हांगा आतां हे बूक विविध ग्रंथ सांगाता हाडणं आमचें एक बायबल जालो हे सांगाता हाडची प्रक्रिया सादारण केदळ तावन कशी आरंभ जाली पळया पोरनो करार आमकां आसलोच जुदेवांचो पोरनो करार आमी घेतलो मागीर सांत पावलोची पत्रां पयलीं नव्या करारांत पयलीं पत्रां सांत पावलोची ती ताचे उपरांत मार्कूचो वांजेल आयलो 4 वांजेल आसात मातेव मार्क लूक आनी जुवांव मार्काचो पयलो बरें मातेव आनी लूक सादारण एका काळार जातीत मागीर जुवांवचो आयलो मागीर दुसरी थोडी पत्रां अशें घालून तो नवो करार जालो पूण ही प्रक्रिया आतां नव्या कराराची प्रक्रिया संपूंक पयलो शेकडो पर्यंत लागलो पयलो शेकडो सोंपतना नव्या कराराची पुस्तकां सगळीं एकठांय जालीं आनी तो
पोरणो करार आमी म्हणलो पोरणो करार आनी नवो करार घालून असो बायबल त्या वेळाच्या इगर्जमातेच्या वडिलांनी तो खंय घालो. आतां त्या वेळा बायबल कसो आसलो तें पळोवंक जाय. बायबल पळया, बायबल एके भाशेन बरोवंक ना. कांय बायबलाची पुस्तकां आरेमेक भाशेन बरयल्लीं आसात, भोव थोडीं वा थोडे भाग हिब्रू भाशेन चड बरयल्ले आसात आनी थोडी ग्रीक भाशेन बरयल्ली आसात. अशे 3 भासो आसात. ते मागीर सुमार क्रिस्त जल्मोवच्या सुमार 200 वर्सां आदीं त्या वेळाच्या क्रिस्तांवांनी पोरणो करार आतां उलयता तो सक्कट तांणी ग्रीक भाशेंत भाशांतर केलो आनी ताका सेप्तुअजिंत म्हणटात. सेप्तुअजिंत म्हळ्यार 70 असो अर्थ जाता. जुदेवानी वय त्या वेळाच्या जुदेवानी तो तयार जालो ग्रीक भाशेंत. आतां चडशीं भाशांतरां तांतल्यान येतात कित्याक आमचे कडेन आतां मूळ पाठ चड मेळनात. आतां कितलेशा आदले आरेमेक पाठ आमकां ते मॅन्युस्क्रिप्ट कित्याक त्या वेळार पुस्तक म्हण नासलें न्ही. ते हाचेर चामड्यांचेर बरोवचें नाजाल्यार एक विशिश्ट तराची पानां तरणी पानां काण सुकोवन ताचेर बरोवचें नाजाल्यार खंयच्या फातरांच्या स्लेटी अश्यो करून ताचेर बरोवचें अशें आसलें. प्रिंटींग आयलें गुटेनबर्गांतान 16व्या शेंकड्याच्या सुरवातेचेर. म्हणटच सेप्तुअजिंत आयलें आनी ताचे उपरांत आमकां नवे कराराची पुस्तकां आसलीं आनी ते नवे कराराचो चडसो भाग ग्रीक भाशेंत बरयल्लो आसा आनी हिब्रू भाशेंत. तोय ग्रीक भाशेंत आयलो आनी अशें मेळून लातीन भाशेंत ताचें भाशांतर जालें. सुमार जेजू जल्मोवन सुमार 2ऱ्या-3ऱ्या शेंकड्यान आनी ताका वल्गेट म्हणटात. म्हणजे कथोलिकांचो बायबल म्हणल्यार वल्गेट तो. आनी तो कोणें वाचचो? पाद्री निमात. कित्याक तांकां पाद्री जावंक लातीन भास येवंक जाय. ताणें लोकांक वाचूंक ना कित्याक लोकांक लातीन येनासली. आनी देवाचें उतर तें पवित्र म्हणलें इतलें चिंतप आमचे इगर्जेच्या वडिलाच्या तकलेन गेलें. तें देवाचें उतर लोकांक पावयचें म्हणलें चिंतप तांच्या तकलेंतच वचूंक ना. देखून बायबल लोकांनी वाचूंक ना. पाद्रींनी मात्र देखून ताचें भाशांतर जावना. हांगा आमचेंय चुकलें हें आमी मानून घेवंक जाय. देवाचें उतर कोणा खातीर? लोकां खातीर. तर ते लोकांक आमी दिवंक जाय आसलें. तसो मुसलमानाचो कुरान आसा, अरेबीक भाशेंत आसा. अरेबीक शिकल्यार कोणेंय तो वाचूं येता. हिंदू धर्माचे दुसरे ग्रंथ आसात. रामायण आसा, महाभारत आसा, पुराण आसात. संस्कृत भाशेन बरयला. कोणा संस्कृत येता ताणें ती वाचूं येतात. पण आमचें तशें ना, जावना. आमी लोकांक ती दिवनात. पूण मागीर ह्या प्रोटेस्टंटांक लागून ताची भाशांतरां जावंक सुरू जालीं. मार्टीन लुथरान 1530 आनी 4 वर्सां जर्मन भाशेंत बायबल प्रिंट केलो आनी तो जर्मन भाशेचें क्लासिकल लिटरेचर अशें जालें, साहित्य जालें. मागीर इंग्लिशेंत आयलो आनी आतां तरी हर एका चडावत भासांनी संवसारार खंयचेंय पुस्तक चड भासांनी भाशांतर जालां जाल्यार तो बायबल. पूर्ण बायबल ना जाल्यारय ताचो भाग आसा. लंबाणी म्हूण तुमी आयकलां आसतलें. लंबाणी लोक वय कर्नाटकांत जाय तितलो आसा. तांचे भाशेन सयत बायबल आसा. सगळो बायबल आसा. पूण तेलुगू स्क्रिप्ट कित्याक ते तेलुगू थंय आंध्रान चड आसा देखून तांचो बायबल आसा. आनी उरल्या खंयच्याय भाशेन तुमी घेया भारताच्यो मुखेल भासो सगळ्या भासांनी आसा. सो बायबलाची विशेशता तुम्ही विवरावन सांगली फादर. आतां सडावत सांगतात तूं बायबल वाचताय गे म्हूण विचारतात. पूण तुमी म्हाका केदाळागी सांगलें उडास काही येता आमी बायबल वाचचें न्ही बायबल शिकचें म्हूण ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? पयलें घरांत बायबल आसूंक जाय. आमचें चिंतप कितें एक आसल्यार पुरो. हांगासर आमी प्रोटेस्टंट आमच्या भावा भयणींतान शिकूंक जाय. तांकां घराक एक बायबल न्ही एकल्याक एक बायबल. तुजो खासगी बायबल कशें तुजे कडेन वॉच आसा, तुजे कडेन मोबायल आसा, तुजेच म्हणलें पेन आसा, तसो एकल्याक एक बायबल. तो बायबल ती
वाचतात. बायबल आसल्यार मात्र पावाना. तो बेश्टो थंय दवरलो आल्तारा लागीं. मागीर ताजेर धूळ बसची. खंय एबडी काडून येयलो वाचलो ना. बायबल घरांत आसूंक जाय. तो आमी वाचूंक जाय. ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय आनी ताचेर आमी शिकूंक जाय. कित्याक तें सांगता. ताचेर आमी कथोलिकांनी भर दिल्लोच ना. जाल्लोच ना. उरल्यो गजाली बायलोश्यो आडंबर ताचे कडेन आमी म्हत्व दिलें. बायबल कित्याक शिकूंक जाय थोड्यो देखी दिता. नव्या करारांत जेजू एक ओपार सांगता. सांडलेलें नाणें. एक स्त्री आसली एका गांवांत. तिचे लागीं 10 नाणीं आसलीं. तांतलें एक नाणें सांडलें. तेन्ना ती त्या आपल्या घरांत दिवो पेटयता आनी सार्ण घेता आनी थंय हांगा झाडता आनी पळयता आनी नाणें मागीर शेवटी तिका तें नाणें मेळ्ळें. ती इतली खुशाल जाता. ती आपल्या शेजाऱ्यांक सांगता म्हजें सांडलेलें नाणें म्हाका फाटीं मेळ्ळें. म्हजें सांगता संतोश पावत म्हूण. आतां हांव तुमकां विचारतां. तुमकां गड्याची जाप कळिती आसची ना. कित्याक तुमकांय कोणें बायबल शिकोवंक ना. हांव म्हणटा 10 नाणीं चिंते 10 रुपये आसले. 1 रुपया सांडलो. वय आतां ती दुबळी स्त्री 10तलो 1 रुपया उणो जाल्यार तिका खंत बगता. पूण तितलें कित्याक हें जायजें म्हणल्यार आकांत आयल्या बरी तूं दिवो पेटयताय आनी तुज्याच घरा भितर पडला मू आसतलो मेळटलो म्हूण रावयत आसलें. ना तो दिवो पेटयता सार्ण मारता आनी मेळटच इतली खुशाल जाता. कित्याक तो बायबल शिकल्यार मात्र ताचो अर्थ कळटा. हो पारखांच्या संदर्भार जुदेव लोकां मदें काजाराची प्राय जातच बापय कोणा कडेन तुवें काजार जावचें ठरयता आनी ते आपले धुवेक तो 10 रुपयाची नाणीं दिता आनी ती नाणीं ताका बुराक आसता. ती अशी गुंतून अशी तकलेक बांदची ती. त्या वेळार आतां ती पद्दत घडये ना. कशें क्रिस्तांव लोकां मदें रेस्पेराची एक मुदी म्हूण आसता न्ही. ती एक विशिश्ट रीत. ताका दुसरें डेकोरेशन ना. सादी ती गोल अशी. ती मुदी पळयतच हिचें काजार जालां ताचें काजार जालां म्हूण कळटा. वय मू तशें ते स्त्रियेन तें बांदूंक आसा. तें पळयलें म्हणटच ती काजारी स्त्री म्हूण कळटाली. आतां तांतलें नाणें सांडलें. तें दुसरी नाणी न्ही. तांतलें देखून तिचेर आकांत. कित्याक आतां घरकार येतलो आनी तो पळयतलो ताका कळटलें न्ही हांगा एक नाणें ना. नाल्यार शेजारची मेळटलीं ती विचारतलीं एक नाणें खंय गेलें तुजें. मागीर भिरांत येता लज जाता. देखून तिचेर तो आकांत आयलो. देखून ती दिवो पेटयता झाडता आनी तें नाणें पळयतच संतोश पावता. कित्याक तिच्या काजारी बेसाचो तो गुर्त कोणी आपले रेस्पेराची मुदी काडून कोणाक दिता वय वा ती सांडली म्हणून ओगो रावता वय. ना 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 सोदता म्हजी मुदी खंय गेली खंय दवरला पळया तिका पळया सोदता. कित्याक ती रेस्पेराची मुदी तुका तुज्या काजारी बेसाची वळख दिता. तशें तें आसलें. ती जालें एक देख. हें शिकल्यार मात्र कळटा. आनी एक जेजू मरतच ताजी कूड खंय खुर्सावयली देंवयली आनी वस्त्रांनी गुट लायली आनी जालें आनी फोंडांत दवरली खंय. आनी तिसऱ्या दिसा म्हळ्यार आयतारा सकाळीं मागदलेन आनी थोड्यो स्त्रियो थंय वेतात फोंडा कडेन. आतां तो कोण आमकां तो फातर काडून कुशीन दवरीत म्हूण चिंतात खंय. आनी थंय काडल्यार खंय जेजूची कूड ना. हांव म्हणटा तर तांचो फोंड कसलो. आमचे तकलेन येता फोंड म्हूण सांगल्यार असो धरणींत फोंड काडलो. थंय मागीर मेल्ल्या मनशाची कूड पेटयेन म्हणा वा वोलीन म्हणा कितें दवरली माती घाली. तसो वय तांचो फोंड ना. जेजूच्या काळार सुदेवांक कशें निकिपितले ताची माहिती आमकां जाणा जावंक जाय. अशें दोंगरांत एक अशें माटें कशें टूब आसतालो पोखरून. हर एका कुटुंबाक आपलो म्हणलो एक जागो मेल्ल्यांक थंय दवरचो जागो. मरतच
त्या मनशाक न्हाणोवंक आसलें, मागीर ताका बरें तेल आनी माखूंक आसलें. ही परंपरा पयली जुदैवांची न्हय, दुसऱ्या लोकांची परंपरा तांणी घेतली आनी आपणाची केली. आनी मागीर ताका बऱ्या वस्त्रांनी सगळी कूड गुट लावंक जाय, सगळी. आनी ते व्हरून त्या तांच्या ताका ते आमी फोंड म्हणटा, फातरांनी कांतयली, ते माती ना वा माती धरणीची, माती घालूंक ना, ती व्हरून थंय दवरची. आनी त्या ताका एक हें आसा न्ही, त्या माट्याक एक तोंड आसा, ताका एक धांपूंक एक फातर. आतां तो फातर गोल आसूंक जाय, रावंड, तेन्ना तो धांपूंक सोंपेपणी जाता न्ही, तो उबारूंक जायना, जड तो असो गुणन ताका त्या तोंडाक दवरचो. जालें. एका वर्सा उपरांत आनी वेचें आनी थंय आतां कितें त्या वेळार ते चडशे ती कूड कुसून माती जाल्यार हाडां उरतात, ती हाडां एकठांय करची आनी तांची एक ल्हानसो बरो ताचे खातीर एक पॅट आसतली, तातूंत घालून ते तांचे कितें धार्मीक विधी करून मागीर थंयच कुशीन, म्हळ्यार तांचे सक्टांचे तांच्या कुटुंबाचे सक्टांचे एकल्याचे एक पेटो आसात धाकट्यो, थंय दवरच्यो. म्हणजे वो फोंड आनेका मनशाक माती दिवंक उपकारता. आमच्या भशेन माती घालची न्हय. आतां हें समजून घेतल्यार मात्र आमकां कळटा मागदलेन आनी ती फोंडा कडेन कित्याक तेल घेवन गेली. त्या दिसा जेजूक कुर्सार मारल्या वेळार वेळ जाल्लो, काळोख जाल्लो, तांकां तितलें तेल पुसूंक न्हाणो वेळ नासलो. देखून ती आतां आयतारा त्या फोंडा कडेन वेतात, कित्याक ताका आतां इल्लेशें आमी जें कितें आमी त्या दिसा करूंक जावना तें आतां आमी करया, तेल पुसया आनी येवया म्हूण. पूण तांकां तो कोण फातर काडटलो हें तांच्या तकलेंत नासलें. पूण ताणें थंय वेतानच फातर थंय कुशीन आसा. देखून तांकां फोंडा भितर वचूंक जालें. मागीर पेद्रू आनी जुवांक ही खबर मेळ्ळी, ते भितर वेतात, तांकां भितर गेल्यार ते ओली मात दिसल्यो. म्हणजे आमच्या बरी मातयेचो फोंड न्हय. हाका लागून मात्र बायबल शिकल्यार मात्र हें कळटा. आनी एक तुमकां देख दिता एग्जाम्पल. जेजू म्हणटा, तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, पूण हांव तुमकां म्हणटां, तुमच्या दुस्मानाक बक्षियात. दोळ्याक दोळो म्हणल्यार कोणें म्हजो एक दोळो काडल्यार हांवें ताचो दोळो काडचो, वो ताणें म्हजो एक दांत काडलो म्हणून हांवें तो दांत काडचो. म्हळ्यार हांगा हांवें ताचेर एका प्रकाराचें रिवेंज प्रतिक्रिया दाखोवची अशें ताचें चिंतप. बरें, तें सोडा, तें तरी समजून घेवंक सोंपें आसा. आनी एक तुमकां उदाहरण दिता. जेजू म्हणटा, दर तुजो दोळो पातका कारण जाता, तुजो दोळो कोंकून काड. एका दोळ्यान तुवें सर्गार गेल्लें बरें. तुजो हात पातका कारण जाता, तुजो हात कापून काड. 2 हात घेवन तुवें यमकोणांत वेच्या परस एका हातान सर्गार गेल्लें बरें. कितें जेजू कितें सांगूंक सोदता? दोळो कोंकून काड आनी हात कापूंक ना. म्हळ्यार तो सांगूंक सोदता, पातकाच्या त्या जाग्यार थावन तूं पयस वच. दोळो जर तुका पातका कारण जाता तर थंय तूं तें पळयनाका. हात जर तुज्या पातका कारण जाता तर हातान तें तूं करिनाका, पयस वच. असो अभ्यास आमी आसा तशें घेवंक जायना. लिटरली म्हणटा पळया, तें तशें सांगलां म्हूण. हे आमचे थोडे बिलिवर्स ग्रुपाचे आसात, बायबलान तें सांगलां, बायबलान तें सांगलां. अरे बाबा, बायबल आमी शिकूंक जाय. बायबलान जायतें सांगलां वय, पूण तें देवाचें उतर मनशाच्या उतरांतल्यान तें दोनांचें मिसळ जाता. तातूंत मागीर हें एक्झॅक्टली देवाचें उतर खंयचें आनी मनशाचें उतर खंयचें सांगूंक भोव कठीण. तें सगळें मिसळ जाल्ल्यान ताका अभ्यास जावची तितलीच गरज आसा. म्हणून हांवें तें सांगलें तुमकां. भोव साद्या रितीर, अर्थभरीत रितीर तुमी हें एक बायबल शिकची कित्याक गरज आसा म्हणलें तुमी आमकां विवरलें. आनी आतां आमच्या धर्माच्या 2 झरी विशयांत तुमकां उलोवंक अवकाश. पळया, झरी म्हण सांगल्यार प्रोटेस्टंट आमचे थावनूच पयस गेल्ले वय मू. पयले कितें प्रोटेस्टंट म्हणून कोण नासले, सक्कड आसले क्रिस्तांव जाले न्ही. बरें, पयले आमचे थावन विंगड जाल्ले 10व्या-11व्या शेंकड्यांत ऑर्थोडॉक्स. ते कित्याक वेगळे जाले म्हणजे थोडे देवशास्त्राचे शिकवणे विशीं आनी मागीर अधिकारा विशीं. आमी पापसाबाच्या हाताखाल कित्याक व्हरूंक जाय, आमी आपोस्तलां थावन आयिल्ले न्हय वय, म्हण पेद्रू थावन आयिल्ल्याकच कित्याक चड मान मेळोवंक जाय, अशें कारणां खातीर ते वेगळे जाले. मागीर प्रोटेस्टंट वेगळे जाले कित्याक त्या वेळार इगर्जेचे थोडो वेव्हार बरो नासलो.
पयशांक म्हत्व येतालें, मान आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली संवसारी चिंतप भितर सरलें. त्या वेळार मार्टीन लुथर उपरांतलो आनी प्रोटेस्टंट सुरवात जाली. आतां प्रोटेस्टंट बायबलाक मात्र म्हत्व दितात, तें देवाचें उतर. वय, बायबल देवाचें उतर. पण आमी कथोलीक बायबल आनी परंपरा ट्रेडिशन ह्यो दोन झरी म्हणटा आनी ह्यो दोनी गरजेच्यो. कित्याक तें सांगता? होच बायबल अधिकृत म्हणून कोणें आमकां सांगलें? बायबलाची इंच पुस्तकां मात्र अधिकृत म्हणून आमकां कोणें सांगलें? पण आतां वांजेल म्हणटाना आमचे तकलेन येवचें मातेव, मार्क, लूक आनी जुआंव. वय मू वय. तुमी जाणात तोमासाचो बायबल म्हूण आसा, जुदासाचो बायबल म्हूण एक आसा आनी दुसरे कितलेशेच बायबल आसात. ते अधिकृत म्हणून गरजेन मानून घेवना. म्हणजे परंपरा गरजेची. हे परंपरेन ठरयलें, हे अधिकृत हे न्हय म्हणटना परंपरा गरजेची. आतां हे बायबलाची पुस्तकां शेवटी ही म्हूण ठरयलें केन्ना? 16व्या शेंकड्यान. 16व्या शेंकड्यांत ट्रेंट हें जाली, मातीची एक सभा जाली. थंय हें ठरयलें, ही पुस्तकां आमची अधिकृत. म्हणजे परंपराय आमकां जाय. कित्याक आमी मनीस, देव आमकां सो येवन आमचे कडेन उलयना, थोड्या कडेन उलयता जायत. म्हूण आमकां परंपराय जाय. म्हणून आमची कथोलीक सभा परंपरा आनी बायबल दोनांकूय म्हत्व दिता. पूण इतलें आसून सयत आमी देवाच्या उतराक चड म्हत्व दिवंक जाय. पूण हें आमी प्रोटेस्टंट भावा कडल्यान शिकल्या आनी आजून शिकचें आसा. तांच्या इगर्जेक तुमी वचा आयतारा, थंय कितलो वेळ ती इगर्जेन घालतात. तांकां हर एकल्याक शिकोवण आसा, अडल्ट कॅटेकिजम म्हणटात. आमकां दत्तन क्रिस्म मेळटा वरेक मात्र. मागीर काजाराक ती कश्टांनी ती तें सर्टिफिकेट वचून घेना जाल्यार तुजे हांगा रेस्पेर करिना म्हणल्याक ती एक 2 दिसांची घे. 2 दीस पुरते ना दिसता, कितल्या वरांची हांव जाणा जाता. म्हळ्यार आमकां आमच्या धर्माची वळखूच ना. खरें म्हणल्यार हो आमच्या जिविताचो एक धर्माचो भाग जावंक जाय. आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या व्हडांक, सगळ्यांक आमी बायबलाची वळख दिवंक जाय. हे नदरेंतल्यान हांव तुमकां आनी एक म्हजो अणभव सांगता. हांव बिदर गेलो मिसावांत. थंय एक 8 दीस आसलो आनी थंय फादर लियो, ताजें आतां आल्कूज हांव विसरलो. हांव थंय ताच्या लागीं रावलो. दुसरे दिसा सकाळीं ताणें म्हाका एक कन्नडा बायबल हाडून दिलो. फादर, हो बायबल घेयात आनी हांवें म्हणलें बरें फादर, हाडटा म्हणल्यार ताणें हाडा म्हणलें. हांव घेवन गेलो. मागीर हांव इगर्जेक वतना पळयता थंय हॉस्टेलाची भुरगीं, ल्हान भुरगीं, प्रायमरी स्कूल सगळ्या लायनीचेर येता. हर एकल्या कडेन एक कितलो मोठो बायबल आहा, घेवन येतात. म्हाका जाप दिसलें, अरे बापरे, हर एकल्या कडेन बायबल आहा. मागीर थंय ह्या आमच्यो बेतनी माद्री आसात, ती आयली, तांचे कडेन बायबल आहा. मागीर इगर्जेन बरें, भुरगीं सकट धन्नेर. आमकां सिस्टरींक आनी आमकां पाद्रेवांक बसूंक कदेलां आसात. थंय आल्तारा लागीं असो बायबल एक स्टँड आसा. अशें उक्तें अशें बंद जाता आनी अशें दवरचें स्टँड आसा. एक ल्हान चेडूं येता, तें बसता. जालें मू तें म्हणटा, इसाया प्रवादी अध्याय 35 ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 15 सगळ्या उक्ती करतात. मागीर तें वाचता, सगळें तें आयकतात. मागीर ताचेर पाद्र्याक इल्ली शिकोवण दिता. बरें भजन आनी हेट आसात. आमच्या लोकांक इसाया प्रवादाचें पुस्तक अध्याय 10 काड म्हळ्यार तें जाणांक इसाया प्रवादाचें पुस्तक खंयच्या कडेन आसा म्हूण कळीत आसा? तें नव्या करारांत आसा की पोरण्या करारांत आसा हें कळीत आसा? आमकां कळीतच ना. पेज नंबर सांगिचे पडटा. सांगचे आमकां कळीतच ना, कांयच आमकां कळीत ना. पवित्र देवाचें उतर म्हणटा आमी, फकत देवाचें उतर आमी इल्लेशें थंय इगर्जेन वाचलें, तें इल्लें आयकलें, जालें. मागीर ना म्हूण घरांत आमी वाचिना ना. म्हणटच पवित्र पुस्तकाक आमी चड म्हत्व दिवंक जाय. खंय तरी कथोलीक इगर्जेन परंपरेक चड म्हत्व.
आमच्यो पळया मागीर टिका केली जाल्यार टिका केली म्हणटात. हांव टिका करिना, पूण आसा त्यो थोड्यो गजाली सांगच्यो पडटात. आमकां कथोलिकांक पळया आमचें म्हत्व खंय वता? फेस्तां. फेस्तां पयलें नोवेनां, मागीर नोवेनां फेस्तां पयलें नोवेनां जालीं मागीर थंय नित्यदार सायबिणीचें नोवेन, सांतोंतोचें नोवेन, सांतुजाचें नोवेन आनी असलें पळया हाचेर आमचें म्हत्व येता. हांव तें करिनाकात म्हणना, तें बरेंच. आतां कारेजमाचो काळ खुर्सावाट बरें आसा हां, पूण पवित्र पुस्तक शिकुया, तें समजून घेवया, कित्याक तांतल्यान त्या झरींतल्यान आमकां नव्यो झरी फुटतल्यो, आमकां ताकद मेळटली. जशें मोबायल चार्जींग केल्यार मात्र मोबायल चलता न्हय. आतां तुमचो कॅमेरा आसा, वो कॅमेरा बॅटरी डावन जाल्यार तो चलता वय, तर बॅटरी चार्ज करूंक जाय. तर बॅटरी चार्ज करची जाल्यार ताका एकच इलेक्ट्रिसिटी जाय नाल्यार सोलार एनर्जी जाय मू. तर आमची ही भितरली बॅटरी कोणें चार्ज करची? ताका देवाच्या उतराची गरज आसा. आनी देखून आमी बायबलाक आमच्या जिवितांत चड म्हत्व दिवंक जाय. सांगता परंपराय आसा ती सांबाळुया अशें म्हाका सांगचेशें दिसता. तुम्ही तुमचो अनुभव वांटून घेतलो फादर, पूण ह्या विशयांत म्हजो एक अनुभव तुमकां सांगिचे पूण म्हाका बघता हां सांगात. विशय एका फिरगजेंत हरी एकल्यानी देवाचें उतर वाचिजे आनी शिकाजे म्हणल्या उद्देशान एका विगारान त्या फिरगजेंत एक 400-300 जण जर तर मिसाक एटेंड जातात जाल्यार त्या 300 जाणांक गरजेक पडचे 300 बायबल ह्या नवो सल्लो ताणें थंय हाडून मांडावळ केली. कोण बऱ्या मनाचे दानी आसले तांचे लागीं एक ताणें विनवणी केली. अशें म्हजें एक योजन आसा. देवाचें उतर सुवार्ता प्रगटतना सुवार्ता वाचतना हर एकल्यानी तें उक्तें करून वाचिचें. भोव आपुरबायेचें योजन ताणें थंय केल्लें. सर्वांनी ताका सहकार दिलो आनी भोव आपुरबायेन लोक वाचतालो. हरी एकल्याच्या हातांत एक बूक आसतालो. हरी एक तो पाद्र्याब केदळ पर्यंत त्या फिरगजेंत सेवा दितलो. थंय म्हणसर तो लोक हरी एका आयताराच्या आनी मिसाच्या वेळार ताणें सुवार्ता वाचतना बूक ओपन करून बायबल ओपन करून सुवार्ता ते स्टडी करनासले, ते फॉलो करनासले. पूण बेजाराची गजाल अशी जाली की तो विगार ताचे टर्म जाले, तो दुसऱ्या फिरगजेक गेलो. ताच्या उपरांत आयिल्ल्या दुसऱ्या विगाराच्या वेळार ही परंपरा म्हळ्यार ही चलोवन आयिल्ली रीत, परंपरा न्ही, ही चलोवन आयिल्ली रीत अळवून गेली. इतलें मात्र न्ही, ते बायबल खंय गेले म्हणी मागीर क्रमेण कोणाकय गोत्तुना. ह्या विशयांत 2 विशय. एक, लोक पाद्र्याबाच्या वत्तायाक जावन बायबल वाचतलो गी या आनी उपरांत आयिल्ल्या पाद्र्याबांक तें मुंदरून व्हरूंक कित्याक मन जावना, ह्या विशयान तुमचे अभिप्राय कितें फादर? आतां खंयच्या त्या विगारान सुरवात केली ती एक बरी सुरवात. आतां पूण एक इगर्जेंत मिसा वेळार पाद्र्याबान सुवार्ता वाचतना वा कोणें पयलें वाचप दुसरें वाचप वाचतना लोकांन तें हांगा वाचूंक जाय की थोडें तें बिस्पांचेर आसता. त्या त्या देशीच्या बिस्पान ठरोव येता. चडावत ते म्हणटात आयकूंक जाय. हां ओके, बरें, तें तांणी ठरोव येता. पूण आतां फाल्यां चिंतुया, आमी आतां एक बायबलाचेर स्टडी करता जाल्यार थंय कोण तरी वाचता. कित्याक स्टडी करीत जाल्यार पयलो तो पार्ट आमी वाचूंक जाय न्ही. तेन्ना कोण वाचता आनी हांगा कोण तातूंत भाग घेता तांचे कडेन तोच बायबल आसूंक जाय, म्हळ्यार तेंच भाशांतर, आनी तांणी तें फॉलो करूंक जाय. मिसा वेळार तें फॉलो करूंक सोडचें न सोडची ती कितें जबाबदारी बिस्पाची आसता. तातूंत हांव पडूंक सोदिना. पूण इतलें आसून सयत हांव म्हणटा वाचतलो एके पटी ताचो उच्चार म्हणल्यार प्रोनन्सिएशन सारको आसना वा सारकें आयकूंक येना. म्हजे कडेन जर तो पाठ आसा, टॅक्स्ट आसा जाल्यार तो कितें वाचता पळय तो म्हजे कडेन हांगा आसा. म्हाका हांगा पळोवंक जाता बरो. हांव ताणें वाचतना हांव तोच पाठ हांगा वाचतां म्हण म्हाका सारको समजता. तांतल्यान देवाचें उतर म्हाका बऱ्या तरान समजता जाल्यार कित्याक वापरूं नये म्हण आमच्या इगर्ज वडिलांनी हाजेर चिंतूंक जाय म्हण हांव म्हणटा. ना तशें कोणें एक ठरयलें, देवान सांगलें तें वाचतना तुवें आयकूंक मात जाय म्हण. आतां देवान उलयतना जाल्यार हांवें आयकूंक जाय, कित्याक देवाचें उतर तो म्हाका बरोवन दिवचो ना हांगा. तो उलयता आनी हांवें आयकूंक जाय, तें बरें आसा. पूण हें देवाचें उतर आतां छापल्या रुपार आसा मू,
तें ताणें वाचतना आमच्या आसा. जशें प्रोटेस्टंटाचें चलता, हांवें तुमकां सांगलें, तांच्या इगर्जांनी पास्टर थंय वाचता, लोकां लागीं बायबल आसा, ते पास्टरान वाचतना हांगा वाचतात, पाठ समजता, ताचेर तांकां शिकवण मेळटा, विवरण मेळटा सगळें. खंय तरी आमी, म्हाका दिसता हें गरजेचें. त्या जाल्यार मात्र आमच्या कडेन वो खासगी बायबल म्हणटा पळया, वय. म्हळ्यार म्हजो, ताका म्हत्व येता. तर म्हजो खासगी बायबल हांव वापरीच ना, फकत घरांत वापर. कित्याक घरा मात वापर? आमच्या इगर्जेन ताचो कित्याक वापर जावचो न्हय? प्रोटेस्टंटाक फकत बायबल न्हय, तुजें गितांचें पुस्तक तुवें हाडूंक जाय. थोड्या इगर्जांनी 2 पुस्तकां घेवन तुवें वयचें पडटा. आमकां ना म्हण गायनाचें पुस्तक ना, ती इगर्जेचें तें खंय पडूं दी. इंग्लीश भाशेंत आमकां थरावळ रितीचे बायबल पळोवंक मेळटात. हे अशें कित्याक फादर? ह्या विशयान कितें म्हणटात तुमी? थरावळ रितीचे बायबल न्हय, बायबलाची भाशांतरां वेगळीं असतात. देखीक तुमी गुड न्यूज बायबल घेतल्यार तांतलें भाशांतर वेगळें आसता. कम्युनिटी बायबल घेतल्यार ताचें भाशांतर वेगळें. जेरुझलेम बायबलाचें वेगळें. न्यू रिवायज स्टँडर्ड वर्शन तें वेगळें. किंग्स जेम्स वर्शन, अशें वेगवेगळीं भाशांतरां वेगळीं. ती कित्याक तशें जालें? कित्याक तें इंग्लीश भाशेंत मात्र न्हय, खंयचीय भास तुमी घेया, भाशांतरां वेगवेगळीं असतात. कन्नडा भाशेंत ती कितलीं भाशांतरां आसात. प्रोटेस्टंटांनी केल्लीं आसात, कथोलिकांनी केल्लीं आसात. मागीर प्रोटेस्टंट आनी कथोलिकांनी सांगाता येवन बायबल तयार केल्लो आसा. तशें मराठी भाशेंत जाला, हिंदीन जाला. कोंकणीन जर घेतलें तर जाल्यार पळया भाशांतरां कितल्यां. फादर विल्ली द सिल्वान एक भाशांतर केल्लें आसा. मागीर अधिकृत आयलो, फादर विलियम बार्बोजान पोरनो तयार केलो, आनी फादर वितोर पिंतान केल्लो नवो करार सांगाता घालन पवित्र पुस्तक थंय ऑफिशियल. हांगा गोंयांत पवित्र पुस्तक आसा, तें ट्रान्सलेशन हें ट्रान्सलेशन एक ना, कोंकणीच. तें तशें वेगळेंपण कित्याक येता म्हणल्यार पवित्र पुस्तक आमच्या भाशांनी बरोवंक ना. तुमकां सांगलें मू तें बरयल्लें आरामेक, भोव थोडो भाग चड हिब्रू आनी ग्रीक भाशेन. तांतल्यान भाशांतर करतना एक प्रकार करतात. ताका हेंच अर्थ मेळटा अशें म्हणूंक जायना. मातशें इल्लें वेगळें. तें बायबलाचें न्ही, खंयचें एक पुस्तक तुमी घेया. आतां एक कन्नड भाशेचें पुस्तक घेया, तें कोंकणींतल्यान घालतना तुमी केल्लो भाशांत अनुवाद एक आसूं येता, हांवें केल्लो मातसो वेगळो आसूं येता. मूळ तेंच, विशय तोच, थंय हांगा उतरां वेगळीं. तुमी एक उतर घेतलें, आतां देखीक पळया, तुमी उतर घेतलें उगडास, मेमरी म्हूण आसा तें, तुमी उगडास म्हूण घेतलें. हांव गोंयांत रावता, हांवें याद म्हणलें. अर्थ एकूच, पूण उतरां वेगळीं जातात. पळय मू, तशें हाका लागून जालें. तें एक कारण. दुसरें कारण म्हूण सांगल्यार त्या मूळ बायबलांतच एकच पाठ आसा म्हणूंक जायना. थोडे वेर्स आसात पळया, ताका अशें आसा आनी मातशें अशेंय आसा दुसरें. थोडे जाण वो घेतात, थोडे जाण ते घेतात. कळ्ळें न्हय तुमकां? देखून तें भाशांतर वेगळें जाता. पूण मागीर आतां आमकां कथोलिकांक जाल्यार इम्प्रिमातूर म्हणल्यार बीस साहेबाची परवानगी आसले बायबल अधिकृत आमकां इगर्जांनी वापरूंक जाय आमी वा आमच्या घरांनी. आतां प्रोटेस्टंट आनी क्रिस्तांवांनी सांगाता मेळ्ळें बायबल आसा. फकत प्रोटेस्टंट छापतना ती 7 पुस्तकां छापिनात, पूण आमच्यांतू ती 7 पुस्तकां घाल इम्पिरिमातूर म्हूण येता. प्रोटेस्टंट बायबलांत इम्पिरिमातूर म्हणजे हाका परवानगी आसा छापूंक म्हूण तशें कांय ना. इतलोच फरक आसता. भाशांतर आतां कोंकणी भाशेन भाशांतर जाला मू, आतां आसा मू पवित्र पुस्तक कन्नड लिपींत. तें सुदारूंक नाकाय. फाल्यां सुदारतना इल्लीं उतरां बदलतलीं न्ही, बदलून दित. कित्याक बायबल म्हळ्यार अशेंच उरना, अशेंच ना. तातूंत बदलता, भाशेन बदलता, बरी उतरावळ येता. कितें म्हणुया, ती कितलोसो अभ्यास जाल्लो आसा, त्या प्रमाणे नवें नवें चिंतप येता. तें चिंतप दोळ्या मुखार दवरून भाशांतर करचें पडटा. आतां शास्त्र्यां खातीर, पंडितां खातीर ताजें ट्रान्सलेशन वेगळें आसूं येता. आतां न्यू रिवायज स्टँडर्ड वर्शन तें शिकल्या मनशां खातीर, पूण गुड न्यूज बायबल म्हूण आसा पळया, तो साद्या लोकां खातीर. तो इगर्जेंत तें आमी वाचेना चडशें. इगर्जे वाचपाक आनी वाचूंक जायना, पूण तो एकदम सादें तें इंग्लीश साद्या मनशाक तें समजता.
म्हण ताचो विविध भाशांतर आसूं दी तातूंत कांय ना शेवटी देवाचें उतर लोकांक पावता आनी पावूंक जाय हें चड गरजेचें आसा. फादर आतां आनी एक गरजेच्या विशयाक हांवें येवचें जाल्यार बायबलाची सुरवात बरयल्ली रीत पयलें कोवळ्यांनी आसली. ताच्या उपरांत तुमी सांगले बरी विशेश पानांनी ती जाली आनी विविध प्रकाराचेर देवाचें उतर बरोवन आयलें उपरांत प्रिंटींग स्टार्ट जाल्या उपरांत पेपराचेर बायबलाची आवृत्ती आयली. कागदांनी बायबलाची आवृत्ती आयली. तो पवित्र पुस्तक म्हळ्यार अधिकृत म्हळ्यार कागदान प्रिंट जाल्लोच तो एक पवित्र पुस्तक म्हणलें एक चिंताप हर एकल्याच्या काळजा मनांनी रोमलें. पूण आमी आतां आधुनीक काळार आसा, डिजिटल युगार आसा आनी विज्ञानाची जाय तितली प्रगती जाल्या आनी हाचो परिणाम आमच्या बायबल प्रसारांत मस्त जाला. कित्याक म्हळ्यार आज आमी डिजिटल युगांत पळयता सबार रितीर आमकां बायबल वाचोंक मेळटात. इवन ऑडियो बायबली आमकां मेळटात. पूण थोड्या रितीचें एक चिंताप आसा, आमी असले बायबल यूज करचे सारके न्हय म्हण. आमी पयले तोंड ट्रेडिशनली आयिल्ले ते पवित्र पुस्तक जे कितें म्हण आसात ते मात्र उपयोग करयेंत. पूण असले अत्याधुनीक तंत्रज्ञानाचो उपयोग करचे सारके न्हय म्हण थोड्यांची गजाल, सगळ्यांची म्हण सांगिना हांव, थोड्यांचे एक अभिप्राय. ह्या विशयान तुमचे अभिप्राय कितें फादर? ह्या मनशांक हांव इतलें सांगूंक सोदतां, 100 वर्सां आदीं आमचे कडेन कारां नात, जीप ना, ट्रक ना, कांय ना. लोक चलोवन वतालो, बैलांचे गाडयेर प्रवास करतालो. पूण आतां कोणी बैलांच्या गाडयेर प्रवास करतात वय? जेन्ना मनीस रानांत जियेतालो ताचे कडेन आतांची कसलींच हात्यारां नासलीं. तो जें कितें थंय मेळटा तें खावन जियेतालो. आज आमी रानांत जियेता वय. आमी आतां गांवांनी शारांनी जियेता. आमचें जिवीत बदललां. बदलावण जिविताचो भाग. जेजूच्या काळार तो सिनेगॉगांत गेलो आनी ताका खंय तें वाचूंक इजायस प्रवाचें पुस्तक दिलें. पुस्तक म्हूण आमी म्हणटात तें कितें प्रिंटेड आसलें ना. ताका तो कोवळो दिलो, ते हाचे चामड्याचेर बरयल्लो कोवळो तो दिलो. आनी तसलो हांवें हांगा पळयला. कोच्चीन हांव गेलो सिनेगॉगांत पळोवंक. पयल्या फावटी 2 फावटी गेलां. पयल्या फावटी गेल्यार हांवें सिनेगॉग पळयलें. मागीर थंय एक अशें एक बॉक्स कसो आसा, आमचो ताबेनाकल कशें आसता तेन्ना थंय एकटो तो राखोली पळयत आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं हें कितें? तो म्हणलो, तातूंत आमचें हें आसा, तोरा म्हळ्यार पवित्र पुस्तक. हांवें म्हणलें म्हाका पळोवंक जाय. ना तो ताचो हो ना, आमचो मुखेली ना, तो गेला. म्हणलें म्हाका ताका आपय न्ही. ना, तो घरा गेला, आतां जावचें ना. हांवें ताका 2 रुपये दिले. ताणें म्हाका तें उक्तें करून दिलें. तो कोवळो हांवें म्हज्या हातांत घेतलो. म्हाका कांयच वाचूंक येवंक ना, कित्याक तें हिब्रू अक्षरांनी आसा. म्हाका हिब्रू वाचूंक येना. येता तो जायत कोवळो चामड्याचो. इतलो संतोश जालो जिवितांत. हांवें देवाचें उतर हातान बरयल्लें तें कोवळ्यांत हांवें म्हज्या हातांनी घेतलें म्हणून जालें न्ही. मागीर छापलें आयलें. आतां हांव म्हणटा, आतां आमी आधुनीक काळार आसा. आधुनिकांतूं म्हज्या खासगी वापराक आमी वापरीत. तातूंत कोणाच्यान आडोवंक जायना. तुवें घरा बायबल छापलोच वाचूंक जाय म्हणून कायदो केल्ल्यान अर्थ ना. देवाचें उतर गरजेचें. आतां चिंत्या, तोच छापलो बायबल आसा मू कोंकणींत, तोच दरांतूं अवेलेबल आसा. आनी आतां अवेलेबल आसा नेटांतल्यान. कन्नड लिपींतलो आसा आनी रोमी लिपींतलो आसा. हांव तो वाचतां म्हाका जाय तेन्ना. हांव पैंग करतना आनी येदो व्हडलो मोठो बायबल घेवन कसो वेतालो? तांतलो रेफर करता म्हूण कांय आडखळ ना. आतां इगर्जांनी मात्र असो कायदो केला. पूण हांगाय न्हय, थोड्या काळा उपरांत आमचें चिंतप बदलता. कित्याक इगर्ज न्हय खंयच्याय गजालींनी बदलूंक बैलगाडी भशेन खटा 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 कर. मागीर ताची चाकां टायराची जालीं आनी अशें. मागीर ताका येयलें बैल मेळना म्हूण ताका एंजीन आयलें म्हूण आमचे कडेन कारां जालीं न्हय. तशें इगर्जी बदलता, ताका वेळ लागता. हांव तरी म्हणटा आतां वाचपाक गितां म्हणटात खंय स्क्रिनाचेर घालूंक जातात वय मू घालतात मू थोड्या इगर्जांनी. वय फादर हांगा उडीप हांव गेल्लो फाटल्या दिसांनी, उडीप इगर्जेन घालतात. वाचप वाचलें जाल्यार कितें चुकता? लोकांक
सारकें दिसलो न्ही टॅक्स्ट ना आयकचें पळय हांव आयकतां आनी हांव वाचतां ताणें वाचलें आनी हांगा असलें सारकें एक सारकें आसा की तें कितें बरयलां थंय बरयलां उतर आनी वाचतलो म्हणटा उतार बरयलां खडप तो म्हणटा खडाप ना चुकलें ताजो उच्चार चुकलो थंय बरयलां चिंतुया चुनो जेजूय कडेन म्हणटा तुमी चुनो सारयल्ले फोंड म्हणून आनी तो वाचतलो म्हणटा सुनो चुकलो न्ही कित्याक म्हाका आयकलें सुनो बरयलां चुनो देखून टॅक्स्ट त्या स्क्रिनाचेर आसल्यार कितें चुकता तेंतल्यान तितलें बरी देवाचें उतर लोकांक पावता मूं पण हें आमच्या धार्मीक वडिलांनी चिंतूंक जाय हाकाच म्हणटा परंपरेच्या नांवान आमी देवाचें उतर लोकांक दिवचें सोडून तांकां फाटीं ओडचें न्हय त्या माध्यमांतल्यान जर तर देवाचें उतर चड प्रभावीक तरान लोकांक पावता जाल्यार कित्याक पावोवचें न्हय आमी कोण हांगा देवाचें उतर चड म्हत्वाचें साधन न्हय पुस्तक एक साधन मिन्स गरजेचें देवाचें उतर म्हणटच बदल जातलो आज ना फाल्यां तो जातलो खंय तरी जावं हांव जाल्यार एक ल्हान जम्याक जर आमी मीस भेटयता तर आमी कन्न पळोवचें आयतारचें पयलें करिनाका लोकांक इल्लो शॉक लागत हें कितें आनी वेगळेंपण पूण इल्लें करना आतां इगर्जेन पळया पयले आपोस्तलांचे पांय धुवचे फकत दादले मनीस आसले वय मू वय फादर हा तांचो पाप साहेब ताणें पयलें केलें आतां बदल जावं ना वय वय आतां स्त्रियांकी समान अवकाश आसा मेळटा न्ही वय ना आमच्या आदल्यांची जेजूचे आपोस्तल दादलेच असले देखून दादलेच आसूंक जाय वय जेजूचे आपोस्तल दादले असले त्या काळार देवाची परंपरा दादल्यांक स्थान आसा बायलांक स्थान ना बायलेचें स्थान घरा भितर भुरग्यांक जल्म दिवचे भुरग्यांक व्हड करचें रांदचें तुजें वस्तूर धुवचें तूं घरकाराची एका प्रकारची गुलाम तें चिंतप तें बदलूं नाय तशेंच आमच्या इगर्जेन ती बदल येवंक जाय जो बदल बदलावणे खातीर बदल न्हय पूण जो बदल तांतल्यान आमचें जिवीत सुदारता आमचें धार्मीक जिवीत अर्थाभरीत जाता जाल्यार तो बदल आमी घेवंक जाय ते नदरेंतल्यान हांव म्हणना मोबायलांतल्यान हांगा तूं थंय वाचतना मोबायलाचेर घेतल्यार तूं आनी मागीर आनी कितें तरी पळयशी स्क्रिनाचेर घालया न्ही इगर्जेंत आमी हे LCD प्रोजेक्टर वापरून सगळ्यांक दिसून दी न्ही तशें गितां आयकूंक येतात आनी कितें येता मागणी येवं दी देवाचें उतर लोकांक पावोवन दी अशें हांव म्हणटा सो बोवा पुरबायन आमच्या पवित्र पुस्तका विशीं देवाचें उतर कशें येदोळ पर्यंत मनशाच्या काळजाक रोंबोवंक कारण जावच्या विविध साधनां विशयांत आनी पवित्र पुस्तकाच्या विविध भाशांतरा विशयांत आनी ताच्या म्हत्वा विशयांत भोव आपुरबायेन तुमी येदोळ पर्यंत एक संवाद चलयलो बापार आतां निमाणें पवित्र पुस्तक आमच्या जिविताचो एक अविभाज्य वांटो येदोळसो तुमी सांगलें तेका केवल वाचचें मात्र न्ही तें शिकाचें तर आमच्या घरांत पवित्र पुस्तकाक आमी खंयच्या रितीर जागो दिवचे केवल आलतरीर मात्र गी आमच्या भुरग्यां थंय पवित्र पुस्तकाची रूच आमी कशें चडयचें तांकां ताचें शिकप आमी कशें दिवचें एक जाणवाये बरीत तुमची 2 उतरां पयले सुवातेर घरांत पवित्र पुस्तक आसूंक जाय आनी तें एका मानाच्या जाग्यार आसूंक जाय तुमी मुस्लीम भावांच्या घरांत वचून पळया कुरान ते धरणीर दवरिनात ताका एक स्टँड आसा ताचेर दवरतात मानाक आतां क्रिस्तांव घरांत बरें आल्तारार तुमी दवरलो बरें आसा बरो मानाचो जागो बरी गजाल पूण पवित्र पुस्तक फकत दवरचें ती रेलीक न्हय दवरूंक मात्र इमाज न्हय ती तें जिवें उतर एक मात आसल्या पावना आमी खंय तरी सुरवात करूंक जाय आतां आमच्या भुरग्यांक आमी कितें तरी आतां पयले कुंभाराक कितें दितना देवाचें उतर असलें घे तुका एक काणी तें ताका दिला मात पावना त्या भुरग्यान तें पवित्र पुस्तक ताची ती प्रत कॉपी पर्सनल ती वाचूंक जाय ती ताका आमी इल्ली शिकोवंक जाय ही सकट प्रक्रिया प्रोसेस आमच्या धर्मांत जावंक जाय आनी ही जबाबदारी आमच्या विगारांची जबाबदारी हॉल बांदचें आनी कितें बांदचें
थंय गोपुरावांचे खंय आनी हें कितें हें न्ही. आमची पयली जबाबदारी गवळीक वावर म्हणून सांगल्यार लोकांक देवाचें उतर दिवचें, लोकांच्या जिविताक संबंद जाल्ल्या गजालीक म्हत्व दिवचें आमी. तें आमी करूंक आसा. उरल्यो गजाली लोकांक करूंक दिवया, लोक करूं दी. हर एक गजाली कडेन आमी पडची गरज ना. तो वावर आनी कोणें करूं येता, पूण हो वावर आमी करूंक जाय, कित्याक आमकां तातूंत शिकप आसा आनी आमी जायतें शिकचें आसा. म्हणटच देवाचें उतर लोकांक अर्थाबरी तरान पावोवची जबाबदारी आमच्या इगर्जेच्या फुडाऱ्यांची आनी आमच्या लोकांनी तें आतां कितें मागूंक जाय. आतां मंगळूर देशीचें तरी आतां फादर विशेंत सिकेर पवित्र पुस्तकाचो अभ्यास करून आयला आनी थंय हांगा कोर्स दिता, भोव बरी गजाल. ताचो फायदो हर एका फिरगजेन घेवंक जाय आनी ह्या पवित्र पुस्तकाची जाणवाय लोकां मेरेन पावोवन दी, हीच म्हजी आशा. देव बरें करूं बापानो. भोव अपुर्बायन पवित्र पुस्तका विशयांत तुमची जाणवाय तुम्ही आमच्या विक्षका संगी वांटून घेतली आनी गरजेची माहिती दिली आनी पवित्र पुस्तकाचो महत्व कितें म्हूण तुमी तांकां कळयलो. ह्या कारणाक आमी तुमकां आभारी जावन आसा आनी तशेंच आमच्या सर दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकाच्या नांवे आमी तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकानो, भोव अपुर्बायेन सोंप्या उतरांनी पवित्र पुस्तकाच्या म्हत्वा विशीं आनी आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकाच्या म्हत्वा विशीं आनी पवित्र पुस्तकाच्या व्हडपणा विशीं अपुर्बायेन मनादीक दोतोर प्रतापानंद नायक आनी आमचे संगी तांची माहिती आनी जाणवाय वांटून घेतली. आमच्या सर्वांच्या नांवी आमी तांकां देव बरें करूं म्हणया. आनी हो आंकडो तुमकां बरो लागलो तर खंडीत जावन हेरां संगी तुमी वांटून घेया. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा आनी मुखलो आमचो आंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग आनी सांगात अशेंच आसूं दी. देव बरें करूं. दिव्यवाणी